जे काँग्रेस पार्टीचो लिडर म्हणटा राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही जी आपल्याक लिडर म्हणटा आनी आयज जेन्ना ही काँग्रेस पार्टी हे फुडें घेवन वयता एज अ लिडर म्हणून आनी तेंचोच जो सल्लागार आसा सॅम पित्रोदा आनी जो राहुल गांधी सदांच म्हणटा तो आपलो मेंटर म्हणून आयज खूब वायट दिसता कित्याक आयज खंय तरी आमच्या देशा भितर डिफरन्सीस क्रिएट करपाक लागून आमच्या लोकांच्या मदीं मायंडान जे रॉंग विचार घालपाचो प्रयत्न चालू आसा ही खरेंच वायट गजाल आसा। आयज जो स्टेटमेंट सॅम पित्रोदान केला जो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चेअरमॅन आसा ओवरसीज काँग्रेसीचो जे तेणेन आमच्या देशा बाबतीन उलयत येयलो आसा। आयज राहुल गांधीक विचारपाक सोदता हांव खरोच हो तुजो मेंटर हो तुजो मेंटर जाल्यार तुजी सुद्दां मेंटेलिटी तशीच आसा। आयज जो मनीस जो स्टेटमेंट करता जो विचार नासतना करनासतना आनी आयज तो तुमच्या फॅमिलीचो खंय तरी सल्लागार तो मागीर सोनिया गांधीचो जावं ह्या राहुल गांधीचो जावं ह्या काँग्रेस पार्टीचो आयज त्या मेंटेलिटीचेर जर आमी हो देश फुडें व्हरूंक शकता तेज्या विचाराचेर आयज खंय तरी देश आमचो जो आसा तो खंय तरी डिवायड एंड रूल करपाचो हो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा। हें पयलीं तुमकां खबर आसा पयलीं काँग्रेसीन खूब ट्राय केले हो देश डिवायड करपाक जातीचेर कास्टाचेर तेज्या उपरांत तेंच्यांनी ट्राय केले हो आमचो देश भारत देश डिवायड करपाक नॉर्थ एंड सावथ म्हणून उत्तर आनी दक्षिण ह्या बेसिसाचेर ट्राय केले आनी आतां परत असो स्टेटमेंट केला आनी परत अशी तेंची विचार आसा की हो देश जो आसा तो डिवायड करपाक सोदता ते आमच्या स्किनाच्या कलराचेर। म्हणजे राम मंदिर जेन्ना पयलीं बांदपाची सुरवात जाली तेन्ना ताजो कॉमेंट कित्याक जाय मंदिरां काय म्हणून भारतांत मंदिरां कित्याक बांदपाक जाय अशा प्रकारचे वक्तव्य ताणें केलें। पुलवामाचो जेन्ना अटॅक जालो आनी ताजे नंतर तुमकां खबर आसा 2019 बालाकोट एअर स्ट्रायक जालो म्हणजे पाकिस्तानाच्या टेररिस्ट कॅम्पाचेर भारतीय एअर फोर्सान हल्लो केलो तेन्ना ताणें हें केलें खरोच हो हल्लो जाला काय कितें म्हणजे भारतीय जे सैन्य आसा ताज्या कॅपेबिलिटीचेर ह्या मनशान शंका उत्पन्न केली।